मोगचनो अल्लीपादे फिरगस कुटुंबा तर्फेन तुमकां सोमेस्तांक वंदन. सांत आंतोनीक समर्पण दिल्ल्या अल्लीपादे फिरगस कुटुंबाचे योजन इगज नवीकरण आणि याजकाच्या नवे घराचे उक्तावण कार्य फेब्रुवारीच्या 13 तारखेर सोमारा सकाळी 9:30 वरार आमच्या मंगळूर दिसीचो गोळी बाप अधिक मनाधिक दोतोर पीटर पौल सल्डाना उक्तावण आणि आशीर्वाचन करतलो. या कार्याक तुमकां सोमेस्तांक मोगसो येवकार हांव मागता. या संदर्भी फेब्रुवारीच्या 12 तारखेतावन फेब्रुवारीच्या 19 तारखेपर्यंत सबार कार्यक्रमां आमी मांडून हाडल्यान. फेब्रुवारीच्या 12 तारखेर आयतारा सकाळी 8 वरार मलगड्यां खातीर मिसाचें बलिदान. बहुमानादीक बाप वॉल्टर डिमेलो मिसाचें बलिदान भेटोवन मलगड्यां खातीर ह्या मिसा वेळार मागतलो. त्याच दिसा आयतारा सांजेर 3:30 वरार वजा पुरशांव कार्य मडंकाफ फिरगजे तावन अल्लीपादे फिरगजे पुड्यान वजा पुरशांव आसतलो. फेब्रुवारीच्या 14 तारखेर सकाळी 10:30 वरार दर्बिंकाचो दीस आचरण. मानदीक बाप जॉन बॅप्टिस्ट मॉरस मिसाचें बलिदान भेटयतलो. त्याच दिसा सांजेर 6 वरार सौहार्द कुटा म्हणलें कार्य. त्यानंतर देवदास कापिकाड आणि हांच्या पंगडा तावन नमस्कारा मास्ट्रे तुळू नाटक प्रदर्शन जातलो. फेब्रुवारीच्या 15 तारखेर फिरगजेचें व्हडलें फेस्त. ह्या फेस्ताचे प्रधान याजक बहुमानादीक बाप रिचर्ड कुएलो, निर्देशक फादर मुल्लस आस्पत्र. फेब्रुवारीच्या 16 तारखेर दानिसो आणि वावरड्यांचो दीस. सकाळी 10:30 वरार मानदीक बाप जॉन प्रकाश पेरेरा विगार फर्ला मिसाचें बलिदान भेटोवन सर्वां खातीर मागतले. फेब्रुवारीच्या 17 तारखेर भुरग्यां खातीर आनी युवजनां खातीर मानदीक बाप फ्रांसीस क्रास्ता लोरेटो फिरगजेचे विगार मिसाचें बलिदान भेटयतले. फेब्रुवारीच्या 18 तारखेर कुटुंबाचो दीस. त्या दीस फिरगज विगार मिसाचें बलिदान भेटोवन फिरगज कुटुंबा खातीर मागणें भेटयतले. फेब्रुवारीची 19 तारीख आनी कार्याचो 11सो दीस. त्या दीस फिरगजेंत पयलो कुंभार आमच्या दिसीचो निवृत्त गोळी बाप अधिक मानादीक दोतोर एलोशियस पौल सोजू मिसाचें बलिदान भेटोवन आमच्या खातीर मागतले. त्याच दिसा सांजेर 6 वरार अलिस्टर लस्रादो आनी पंगडा तावन कोंकणी संगीत सांज आणि नेल्लो पेरमानूर पंगडा तावन कॉमेडी कंपनी शो. या सगळ्या कार्याक तुमकां सोमेस्तांक प्रत्येक जावन सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक सगळो हप्तोभर जावच्या ह्या कार्याक माया मोगसो स्वागत हांव मागता.